श्री हरिगुरुभ्यो नमः। आज आमगेले परम पूज्य सद्गुरू श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामीले पुण्यतिथी पर्वकाल त्या वेळाक आमी सर्वत्र म्हणतसले एक सुधींद्र स्तवन म्हणलें म्हणटा आसती अर्थू जत्तलें जत्ता जाल्यार त्या विशयांतूची हेची श्लोक दोन घेवन आमी एक चिंतन करुया म्हण घेवन हे प्रारंभ करता आसती। सुरवंद्य मुनीन्द्र पराशरज अंग्रियुगार्चन पोततनुं सुधियं शरणं सकलगहरं सुमुखं सततं प्रणमामि सुधींद्रयतिं। सततं प्रणमामि सुधींद्रयतिं निरंतर सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याक यती जावन आशिल्ले तसले तांकां आमी नमस्कार करता। ती कोण त्यांनी म्हळ्यार सुरवंद्य मुनीन्द्र पराशरज देवानी पूजन करतसलें नमस्कार करतसलें पराशराल पूत जावन आयलें तसलें अंघ्रि उग अर्चन पोततनुं ते वेदव्यासाले चरणद्वंद्व दोन चरणे म्हळ्यार देवाले चरणाचे ध्यान करताची तांगेले ते वेदव्यासाले पूजन करताना पवित्र शरीर जलल तसलें देह काया वाचा म्हणून म्हणटात अशी तनु मन पवित्र करून घेतले तसलें सुधियम चांग केवल चांग मात्र विचार बुद्धी असिल तसलें शरणं सकल हगहरम कोण की शरण येता तांगेले सगळांक गेले सर्व पाप दूर करून घेवन केदारने हसनमुख जावन घेवन सुमुखम पळया पळया म्हण दिसता तसलें एक स्फुरद्रुपी जावन आशिल्ले तसलें सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याक आमी निरंतर नमस्कार करतात। शरणागत रक्षण सद्वृतीनं रघुनाथ पद अंबुज भृंगवरम सुकृतींद्र यथे करकंज भवम सततं प्रणमामि सुधींद्रयतिं। शरणागत रक्षण कोणी आसो थंय शरण आयली स्वामी आमकां रक्षण कर का म्हणून सर्वे मागतात जाल्यार कोण की शरण येता थंय सर्वांकय रक्षण सद्वृतीनं तांकां जिवनाक तांकां जावका जाल्यार कसली जावका रक्षण ते दिवचें एक व्रत अशी दोन घेवन आसून आशिल्ले तसलें परमात्मा रामचंद्राले चरण कमल चरण पदांबुज भृंगवरम ते पद्माक्षांत केदारने एक भृंग म्हळ्यार भोवारो ते गुई म्हण घेवन आसता तशींची निरंतर ते नारायण स्मरण करताची रघुपतीले निरंतर आराधन करतसले। सुकृतींद्र येते करकंज भवम सुकृतींद्र स्वाम्याक गेले करकंज भवम तागेले करकमला दुखून घेवन जल्लले म्हण घेवन आमी आशिल्ले स्वाम्याक सुधींद्र स्वाम्याक नमस्कार करता ती म्हण घेवन प्रणत अखिल साधु जन अर्तिहरम नरसिंह पदार्चन लब्धवरम पतितोद्धरणं करुणाजलधिं सततं प्रणमामि सुधींद्रयतिं। अखिल प्रणत साधु जनार्तिहम सर्व लोकांनी ना चांग लोकांनी कोण की शरण येता तांगेले सर्वांगेले अर्तिहरम तांगेले दुःख मागणी कसस ते चलोवन दिवन दुःख दूर करतसले। नरसिंहदेवाले पदार्चन तेगेले चरणद्वंद्व पूजन करून घेवन आराधन करून घेवन वर पविल तसले श्रेष्ठ जावन आशिल्ले देवाला आराधन करतसले एक प्राप्त जावन आशिल्ले तसले योग्य जावन आशिल्ले वर पविल तसले। पतित उद्धरणम पतित आमी पतितमयी पापी म्हणून सांगतात तशी आमगेले कसं की आचार विचार धर्म म्हळ्यार धर्माचरण हें सगळें चुकिल्लें तसलें पतित म्हणजे तसलें जाल्यार हेची उद्धरणम उद्धार करून घेवन करुणा जलधिं करुणा समुद्र जावन आशिल्ले तसले स्वाम्याक सुधींद्र स्वाम्याक आमी नमस्कार करतात। तशी श्रुती धर्म विरोधी जनान पियो मृदु भाषण तो हरिभक्तियुतान विदधाति गुरुहूतम अहम परमम सततं प्रणमामि सुधींद्रयतिं। श्रुती धर्म वेदविहितो धर्म हा वेदान सांगला श्रुतीन कसं सांगला ते धर्माचरण कोरका तशी वेद अखिलम धर्ममूलम म्हणत तसलें ते वेदान सांगिल्ले वेदोक्त धर्म आचरण सगळें चुकून घेवन आशिल्ले तसलें विरोध जावन घेवन जीवन करता आसलें धर्माविरुद्ध जीवन करता आसलें जना जलारीची जनान अपियो मृदु भाषण तो मोवाळ उतरान तांकां दुख्ख नशीत आनी चांगवटे येवता तसले प्रयत्न न्हय जाल्यार उतरां दिवन अनुग्रह करतले हरिभक्तियुतान परमात्माले विशेष जावन घेवन श्रीहरीले तशी मुख्य प्राणाचरणांत भक्ती आशिल्ले तसले हरिभक्तियुतान कोण की थंय आयले तांकां सगळ्यांक देवाच्या चरणांत भक्ती येवत तशी करता तसले विदधाति गुरु करतात ते तांगेले आमी येद आयले म्हण जाल्यार तांगेले शरण आयले म्हण जाल्यार आमकां तशी अनुग्रह करता तसले श्रेष्ठ परमम
सुधींद्र येतीम सततम प्रणमामी. तसलते सुधींद्र देव स्वाम्याक आपण नमस्कार करता. सुहृदम स्मित शांत सुरम्य मुखम विदित अखिल शास्त्र मुदारदेयम धरणी सुरसेवित पादयुगम सततम प्रणमामि सुधींद्र येतीम. सुहृदम थंगेले चांग मन चांग हृदय स्मित शांत सुरम्य मुखम केदाने हसनमुखी शांत जावन सुन घेवन घेवन रम्य सुमुखम कोणा जलरीची तांणी हसिलें तांणी पळयलें जाल्यार आमकां स्वामीन पळयलें म्हळ्यार धन्यता भाव पावत तसलें एक मुखारविंद आसील तसलें. विदित अखिल शास्त्र मुदारध्यम सर्व शास्त्र कथा शिकोवका तें अर्थ करून घेवन जीवन केलें तसलें. मुदार ध्येयम उदार बुद्धी आसील तसलें आमगेलें सुधींद्र स्वामी. धरणी सुरसेवित पादयुगम आमी ब्राह्मण सर्व ब्राह्मणांनी विशेष जावन घेवन आराधना केलें तसलें चरण कमल आसील तसलें. सुधींद्र यतीम सततम प्रणमामि तसलें सुधींद्र यतींक स्वाम्याक आमी नमस्कार करता ती. असलें गुरुस्तोत्रम इदम पुण्यम हें सानच एक स्तोत्र आमकां कोण दिलें. हें स्तोत्र म्हणजे लारी सकलेश्टदम सुलभ जावन घेवन आसा. केदारनाथ आमकां चांग इश्टार्थ मेळटा. यशस्यम पापशमनम आमगेर पाप दूर जाता कीर्ती वाडटा. हें सगळें स्वामेल दयेन मेळटा म्हूण घेवन पद्मनाभ पुराणीक प्रमाण आमकां अनुग्रह केलें तसलें न्हय ताणें निरचन करून समाजाक दिलें तसलें एक स्तुती. सगळी समाजांत आमी व्यास उपासना न्हय जाल्यार स्तोत्र म्हणटाना म्हणटा आसत सगळी मनांतूं ताजें एक अर्थ अनुसंधान जावका. आयज दिसाक आमगेले सुधींद्र स्वामी पुण्यतिथी दिसाक तांगेलें रूप तांगेलें गुण तांगेलो आमी आसील तसले दीस आमी उडगास करून घेवन बद्दची आमी भावूक जावन घेवन तांगेल्या मोक्षाक कळकळीन आमी नित्य प्रार्थना करतात. जाल्यार पुण्यतिथी दिवसाक विशेष जावन घेवन गुरुस्तोत्र गुरुगुणगान आमी कोरका म्हण आसा. तशी ते मुख्य प्राणांतर्गत मुख्य प्राण रोखांत मुख्य प्राण रुपार आसूं तसलें महाचैतन्य सुधींद्र स्वामी अनुग्रहान आमकां सर्वांकी चांग जावका बरें जावका हरिगुरू सेवा करता अशी देवान अनुग्रह कोरका म्हूण घेवन आमी देवा लागीं प्रार्थना करुया.